आज आम्ही मरियेच्या निष्कळंक या पापाकातावीनं गर्भी सांबावचे फेस्त आचरण करता. ह्या फेस्ताक संबंध जाल्ले सुवार्थेंतले वाचप आम्ही आता ऐकूया. सान लुकान बरयल्लो वांजेल अध्याय 1 ವಾಕ್ಯ 26 ತಾವನು 38 पर्यंत. सर्वेस por तुमचे सवय असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. 6व्या महिन्यात दूत देवानं गब्रिएल दूताक नजरेत नावाच्या गलिलेयाच्या एका शहरांतले एके आंकवारीसाशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एका दादल्या संगी करार जाल्ले. ते आंकवारीचे नाव मरी. देवदूत भितर सरन तिच्या लागी म्हणलो, नमान कुरपेन भरलेले सर्वेस्परू तुझे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळीच गडबडली आणि खंयच्या जिन्साचो हो नामान जावयेत म्हणून आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरिये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस जावन एका पुताक प्रसूत जातली. ताका जेजू म्हणून तुवें नांव दिजय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हणून ताका आपयतले. ताज्या पूर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाल तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचे ना. पूण मोरी दूता लागी म्हणली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आंकवार. दूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोच्या भुरग्याक भाग्यवंतो देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एका पुताक गर्भेस जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेखलेलेक तिका होस्सू 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदुआ मरियन म्हळें, पळय, सर्वेस्पराची साकर्न तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरसिलो भायर सरन गेलो. देवाचे उतर हे. 1850 आणि 4 इसवेंत पापसाहेब पियूस नोवो हाणें मरियेचो पापाकातावेन गर्भी सांबाळू भावार्थाचे सत म्हणून परगटले. हाचो अर्थ तवळ पर्यंत पवित्र सभेक हे भावार्थाचे सत म्हणून कळीत नातलें. या तवळ पर्यंत हे फेस्त आचरण करिनातले म्हणून अर्थ न्ही. 7व्या शतमानांत उदेंतीच्या पवित्र सभेंत हे फेस्त आचरण करतले, तर अस्तंतेच्या पवित्र सभेंत 9व्या शतमानांत हे फेस्त आचरण करतले. सिरियांत 5व्या शतमानांतच हे फेस्त आचरण करतले ते आमकां पळोवंक मेळटा. तितले मात्र न्हय आसतना पॅरीस विश्वविद्यानिलयाच्या विद्यार्थिनी तांच्या पदवी प्रदान समारंभा वेळार मरियेचो पापाकातावेन गर्भी सांबाळू हे भावार्थाचे सत म्हणून राखतले आनी उखलून धरतले म्हणून तांणी प्रतिज्ञा करूंक आसली. आनी हो संप्रदाय 15व्या शतमानांत जारीर आसुल्लो आमकां पळोवंक मेळटा. 1840 आनी 26 अमेरिकेच्या बाल्टिमोरांत जाल्ल्या प्रथम जमते वेळार पापाकातावेन गर्भी सांबाळिल्ली मरी अमेरिकाची पात्रोन म्हणून घोशण केल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. अशें ह्या फेस्ताक लांब संप्रदाय आसो आनी भावार्थ्यांनी मरियेचो पापाकातावेन गर्भी सांबाळू भावार्थाचें सत म्हणून वळखून घेतिल्लें तें आमकां पवित्र सभेंत पळोवंक मेळटा. अखेरीक सबार बिस्पांनी मानावी केल्ले तवळू
पापसाहेब पिऊस नोवो हाणे मोरयेसो पापा कातावेन गरबी सांबाव हे भावार्थाचे सत म्हणून ताणें घोषण केलें, प्रगट केलें. पापसाहेबान हे घोषण केल्ल्या केवळ 40 वर्सांनी लुड्सांत बर्नाडेटाक दिश्टी पडलेल्या वेळार मोरयेनच आपूण खुद्दू पापा कातावेन गरबी सांबाव म्हणून प्रगट केलें. तो वळतावन पवित्र सभा मोरयेसो पापा कातावेन गरबी सांबाव हे भावार्थाचे सत म्हणून अधिकृत रीतीन वळखून घेता आणि भावार्थ्यांक ते शिकयता आणि तिच्या मानाक हे फेस्त आचरण करता. कित्या खातीर आज म्हळ्यार डिसेंबराच्या 8 तारखेर हे फेस्त आमी आचरण करता. कित्याक म्हळ्यार सप्टेंबराच्या 8 तारखेर मोरयेच्या जल्माचे फेस्त आमी आचरण करता आणि त्या देखून जल्माच्या 9 महिन्या आदी ती गरबी सांबावली आणि त्या देखून आज डिसेंबराच्या 8 तारखेर हे फेस्त आमी आचरण करता. मोरयेसो पापा कातावेन गरबी सांबाव हाचो अर्थ आणि महत्व कितें एका निदर्शना मार्फत आमी तें समजून घेवया. आयर्लंडाच्या लिमेरिक म्हणल्या गावांत जेजूच्या कुडी रक्ताक समर्पिल्ली एक इगर्ज आसा. त्या इगर्जेक 1998 इसवेंत जून महिन्याच्या 22 तारखेर उजो लागलो आणि तो उजो लागले वरवीं इगर्जेंत जायते अनाहूत घडले. सुरवेर जळची वात आड पडिल्ले वरवीं तो उजो उपजलो म्हणून चिंतिल्लें, पूण उपरांत इगर्जेंत संगीत खेळोंक दवरल्या ऑर्गनाक दिल्ल्या वीज शक्तीच्या संपर्का वरवीं उजो उपजले म्हणून कळोन आयलें. ह्या उज्या वरवीं मस्तू देसवाट जाल्ली. इगर्जेंतले मोलादीक वस्तू, गरजेचे वस्तू, फर्निचर आणि तशेंच इतर जायते वस्तू हुलपून नाश जाल्ले, गोबर जाल्ले आणि ह्या गणितांत लोकांक एक असर्य राखोन आशिल्लें ह्या पळोवंक मेळ्ळें. ते कितें गे म्हण सांगल्यार उजो पेटोवंक आरंभ जाल्ल्या आनी विस्तारोवंक सुरू जाल्ल्या त्या जाग्यार रुकाडान केल्ली मोरयेची एक इमाज आशिल्ली आनी ती इमाज कितेंच बाधक जायनासतना शाबीत उरली. उजो लागले वरवीं जायते वस्तू हुलपून गोबर जाल्ले, पूण मोरयेची इमाज मात्र रुकाडान केल्ली कितेंच जायनासतना शाबीत उरली पळोवन लोकांक विस्मित जाल्लें आनी ही खबर थंयच्या दिसाळ्या पत्रांचेर फायस जाल्ली. क्युरेटर म्हळ्यार इगर्जेची जबाबदारी घेवचो मनीस हो एक अर्थ करूं जायनातलो मिस्तेर म्हणलो आनी तेंचो मिरण्याम खंयच्याय परिस्थितींत देव असर्य करूंक शकता म्हणल्याक ही एक साक्ष म्हणलो. मोगाच्यानो हे गणित आनी त्या गणिता विशयांत क्युरेटर आनी मिरण्यामान सांगली ती उतरां तशेंच आयच्या देवस्तुतेंत पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळचीं वाचपां ह्या फेस्ताचो अर्थ करूंक आमकां आदार जातात. आयचे पयलें वाचप उत्पत्तीक पुस्तकाच्या 3ऱ्या अध्यायातावन विसरलें जावन आसा आनी ह्या वाचपांत देव आदामाक आपयता आनी तूं खंय आसाय म्हणून विचारता. देवान उलो मारता आसतना केदाळाई देवाच्या हुजीर हजर जावचो आदाम ह्या पावटी तो देवा मुखार आयलो ना, तो लिपोवन रावलो. कित्याक म्हळ्यार ताणें आड व्हरलेलें फळ केल्लें आनी त्या देखून तो देवातावन लिपोवन रावलो. देवाच्या उतराक तो अविधेय जाल्लो आनी अशें करूंक आपणाची सांगातीन येव कारण म्हणून ताणें सांगलें. देवान येवेक उलो मारून तुवें अशें कितें केलें म्हणून विचारल्याक सर्पान आपणाक नाडलें म्हणून तिणें सांगलें. ह्या गणितांत आदाम आनी येव देवाक अविधेय जाल्ली आनी ह्या वरवीं
तांणी देवाची कृपा होगडावन घेतलेली आमकां पळोवंक मेळटा. एका मनशा वरवीं म्हळ्यार आदामाच्या पातका वरवीं मनशा कुळाक पातक आयले, मनशा कुळ पातकांत पडले. पूण आनी एका मनशा वरवीं पातकांत पडलेल्या मनशा कुळाक सोडवून दिवच्या खातीर देव ताज्या सपुताक जेजूक ह्या संवसारांत धाडता. जेजून ह्या संवसारांत येवच्या खातीर देव एका सूक्त योग्य व्यक्तीक विंचून काडता आनी ती जावन आसा मरी. मरयेद्वारे जेजून ह्या संवसारांत येवच्या खातीर देव तिका एक वर्ते भाग फावो करता आनी तें जावन आसा पापा कातावेन गर्भी सामावचें आनी ह्या संवसारांत जल्मोवचें. जेजू सोडल्यार मरी जावन आसा एकलीच व्यक्ती ह्या संवसारांत पातकाचें खत नासतना जल्मल्ली. पयलो मनीस आदाम पातकांत पडोवंक ताजी सांगातीन येव कारण जाली तर पातकांत पडलेल्या मनशा कुळाक सोडवण दिवच्या खातीर आनी एक मनीस जेजू क्रिस्त, ताच्या मिसावांत आनी एक स्त्री मरी जेजूची आवय जावन ताची शीस जावन पुराक वावर करता तें आमकां पळोवंक मेळटा. लिमेरिकांत इगर्जेक उजो लागलेल्या वेळार सगळें खुलपन गेलें, पूण रुखाडान केल्ली मरयेची इमाज मात्र शाबीत उरली. तशेंच आदाम एवेच्या अविधेयपणा वरवीं मनशा कुळ पातकाच्या उज्याक बली जालें. पातकाच्या उज्याक बली जाल्ल्या ह्या मनशा कुळांत मरी एकली मात्र तिका पातकाचो वसो लागलो ना. ती देवाच्या कृपेंत आसली. आनी देखूनच आयच्या सुवार्तेच्या वाचपांत आमी पळयता आयकता देवदूत भितर सरन मरयेक वंदीत आसतना म्हणटा, नमान कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसा. देवदूतान हाडलेल्या ह्या संदेशाक जबाब जावन मरी म्हणटा, पळय सर्वेस्पराची साकर्ण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जाव. जो मनीस आपणाची कुशीनी बागार देवाची कुशी करता गे तो मनीस देवाच्या कृपेंत आसा आनी मरी तिच्या सगळ्या जिणेंत तिने देवाची कुशी पाडली. जो मनीस देवाच्या कृपेंत आसा गे तो मनीस देवाच्या सांगाता देवाच्या सहवासान जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. देखूनच मोरी देवाच्या कृपेंत आशिल्ली आनी ता देखून सांतिसीम त्रिंदा दिसो दुसरो जण जेजू क्रिस्त तिच्या गर्भांत तो जल्म घेता. मोरी जावन आसा जिवें ताबेरनाकल तिचे थंय खुद्द देवच वस्ती करता. केदें वर्ते भाग मोरयेचे. मोरयेचो पापा कातावेन गर्भी सांबाव आनी तिचो जल्म मनशा कुळाक भरवसाचें किरण. मोरयेक फांत्यापराच्या सुक्रू नेकेत्राक सरी करतात. सुक्रू नेकेत्र पृथ्वे वयलो काळोख धांवणोचो सूर्य उदो येवचो वेळ जालो म्हणून दाखोवन दिता. आनी त्याच प्रमाणे मरयेचो जल्म पातकांत पडलेल्या मनशा कुळाक सुटका दिवचो सोडवणदार येवचो जालो म्हणून दाखोवन दिता. आनी ह्याच अर्थान 11व्या शतमानांत जियेल्लो सांत आन्सेला म्हणटा, मळब आनी आकाश, पृथ्वी आनी न्हंयो, रात आनी दीस मरयेच्या जल्मांतय संतोसतात. कित्याक म्हूण सांगल्यार आदाम एवेच्या पातका वरवीं होगडान घेतलेलो तांचो संतोष परत एक फावटी तांकां फाटी मेळ्ळा. होगडान घेतलेलो तांच्या अस्तित्वाचो अर्थ तांकां परत फाटी येयला. ह्या अर्थान मरी पुनर्रचनेची आवय जाल्या म्हूण तो म्हणटा. आज आमी मरयेच्या पापा कातावेन गर्भी सांबावाचें फेस्त आचरण करता आसतना ह्या फेस्तांत हांव आमच्या सर्गींच्या आवयत हांव आमी कितें शिकयता. पयले सुवातेर देवान मरयेक आपल्या पुताची आवय जावन वेंचून काडली. हें चिंतून मरी गर्वान या हंकारान बरना. बागार देवाची खुशी जाणा जाता. पेल्याच्या सेवेंत आपले जिवीत ती करसिता.
आमच्या जिणेंत पिडा आसल्या वेळार सोलवणी आसल्या वेळार आनी तशेंच कश्ट आसल्या वेळार कालतेपण आसता, पूण अनुकूल जाल्ले तो वळू सवकास आमकां कळोवन या कळीत नासतना गर्व हंकार आमच्या जिणेंत प्रवेश जाता. उडास आमी दवरया, कालतेपणू आमकां देवा लागीं व्हरता तर हंकार गर्व आमकां देवा तावन पयस व्हरता. दुसरें, देवान मरयेक आपल्या पुताची आवय जावन विंचून काडली. हाचो अर्थ तिच्या जिणेंत कश्ट नासले म्हूण न्ही. सकडा आसचे बरी तिकाय कश्ट आसले, सकडांक आसले वरवीं चड तिका कश्ट आसले म्हूण आमी म्हूण येता. हेरोद राई जेजूक जिवेशी मारूंक सोदता. तेंपलांत जेजू भायर पडटा, सुकोवन वेता. जेजू कुर्सार उमकळून तिच्या मुखार प्राण करता. असले सबार कश्ट मरयेक सोसूंक मेळलेले, पूण ती निराशी जायना. बगार ह्या गणितांनी देवाचे कुशी ती समजून घेता आनी स्विकार करता. देवाक मेसोवची जिणी म्हूण सांगल्यार आमच्या जिणेंत कश्ट नासतना रावचे न्ही. देवान आमकां कश्ट धाडून वचो म्हूण न्ही. बगार आमच्या जिणेंत कश्ट आयल्या वेळार आमी कशें देवाची खुशी समजून घेता तें चड गरज जावन आसा. तें मरी आमकां तिच्या जिणे मुखांतर दाखोवन दिता. तिसरें, देवान मरयेक आपल्या पुताची आवय जावन विंचून काडली आनी त्या खातीर तिका निश्कळंक कथावीण रचली. मरयेन जेजूक आपल्या गर्भांत स्विकार केलो, वावयलो, ताका जल्म दिलो आनी तिणें आपलें निश्कळपण सांबाळलें जेजू जल्मता पर्यंत मात्र न्ही, बगार तिच्या जिणयेच्या निमाण्या घडये पर्यंत. पवित्र स्नानांत देवान आमकां सैमाच्या पातका तावन नितळ केला. पवित्र येवकारिस्त सेवता आसतना हरये पोवटी जेजू आमच्या काळजांत येता, आमच्या जिणयेंत येता. जेजूक सेवलेली आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत आमकांच आमी नितळ दवरता गी म्हणलें सवाल आमी सदांच विचारूंक फावो. मोगाच्यानो, जेजू कुर्सार उमकळटा आसतना ताच्या मोगाच्या आवयक ताच्या मोगाच्या शिसा मुखांतर आमकां सगळ्यांची ताणें आवय कर्ण दिल्या. ह्या खातीर म्हळ्यार जेजून आपणाच्या आवयक आमची सगळ्यांची आवय करून दिल्ल्याक आमी देवाक अर्घ दिवंक फावो, कित्याक जेजून तें भाग आमकां फावो केला. आज आमी आमच्या सर्गींच्या आवयचें हे फेस्त आचरण करता आसतना आमी तिच्या भुरग्यांनी तिची देख घेवन आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत निश्कळंक नितळ जिणी जियोंक फावो आनी तो जावन आसा खरो मान आमी आमच्या सर्गींच्या आवयक दिवचो. आनी असली जिणी जियोवच्या खातीर तिच्या विनवणेन देवाची बेसावां आमी आतां मागया. एक घडी बरो आमी देवाची कृपा, देवाची बेसावां आमी मागून घेवया. सर्गींच्या बापा, तुज्या सारक्यान आनी स्वरुपायेन तुवें आमकां रचलें. एक दीस आमी तुज्या सांगाता जिये म्हणून तुजी खुशी जावन आसा. त्या खातीर पातकांत पडलेल्या वेळार आमकां सुटका दिवच्या खातीर तुज्या पुताक तुवें ह्या संवसारांत धाडलाय. ह्या संवसारांत आयिल्ल्या तुज्या पुतान आपल्या कश्टा मरणा आनी जिवंतपणा मारिफात आमकां सुटका सोडवून दिल्या. ह्या संवसारांत आयिल्ल्या तुज्या पुतान आपणाची आवय मरयेक आमच्या सगळ्यांची आवय कर्ण दिल्या. आज आमी तिचो पापा कातावीन गर्भी संभाव हे फेस्त आमी आचरण करता. मरयेक आमच्या आवय कर्ण दिल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. सर्गींच्या बापा, तिची देख आमी घेवन आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत नितळ निश्कळंक जिणी जियोंक, तिजे परी कालतेपणाची विधेयपणाची जिणी जियोंक गरजाची कृपा बेसावां आमकां दी. तिची देख घेवन आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत संपूर्ण रितीन आनी सदांच तुज्या पुताचो पाटलाव करूंक गरजाची बेसावां आमकां दी. हे प्रार्थना आमी करता आमच्या सर्गींच्या आवयच्या विनवणेन आनी तिच्या आनी तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवी. आमेन.